सॅटर्डे आमचं श्रमदान आमचे प्रतिश्ठार असतात. आम्ही घेतात सगळं आमचे ऑफिस आणि आमचे सरावंडींग आम्ही क्लीन करता, बॅरेक्स बी क्लीन करता. सो काल आमकां मॅडमीन आमचे आरशी आदिल मॅडमीन आमचे SP आसा तिणें म्हाका इंस्ट्रक्शन दिलें की आयज खंय तरी वचून एक क्लिनेस्ट ड्रायव कर म्हणून. हें म्हाज्या मनान आसलेंच पयलीं. सो हांवें आमच्या पंचायतीच्या सरपंचाक फोन केलो, बांदोडेच्या पंचायतीचे फोन केलो, कारण हो किल्लो तेंच्या अंडर येता. तांकां ते येवंक मेळोना, शक्य जालें ना, कारण तांकां एक बरी पंचायत म्हणून दिल्लीन एक एवॉर्ड मेळ्ळा, ते रिसीव करपाक गेल्ले. सो कांय नजो, सो तेंच्यांनी आमकां खोरी बी हाडून दिल्ली आसा. सो तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. हांवें म्हाजे मॅक्झिमम जितके स्टाफ आसा तितके सगळ्यांक घेतलो आनी हांवें तांकां एक केलें की हो आयज आमी किल्लो क्लीन करया. कारण हांवूय म्हाज्या ह्या PS पयलींनी शिकलोलो, म्हाका खबर हांव केन्ना येतालो. पूण ती आतां परिस्थिती मातशी तितकी इतकी बरी नासली. ग्रास पडलेले, पावस पडले कारणान ते मातशे शेबी दिसतले. तुमकां खबर आसा गार्बेज इशू सद्याक कितको कसो आसा तो. वयता थंय गार्बेज इशू आसता. हांव लोकांक सांगूंक सोदता जे जाता तितके प्लास्टीकचे यूज कमी करात, सामके कमी करा. आनी जाता तितके ते प्लास्टीक आसता ते तुमी हांगा थंय उडयनाकात, बुरशें दिसता ते. आनी जाता तितके डस्टबीन आनी जाता तितके तुमी क्लीन दवरपाचें. क्लिनलीनेस हें फक्त घरानूच आमच्या घरानूच न्हू, ती सगळ्यांत दवरपाक. आमी सगळे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आनी तशेंच आमचो गांव निवळ दवरपाचो आनी आमचे सरावंडींग निवळ दवरपाचें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य आसता. लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हे कामाक फुडाकार घेवचो, पंचायतींनी घेवपाक. तुमी रिपोर्टर बसून बरें काम करतात, तुमी येता इनिशिएटीव घेता, म्हाका खबर आसा. तशेंच आमचे हे ड्रायव्ह आसता तो आमी पंचायतीक लेवलार आमी मदीं आमचो ड्रायव्ह सुरू आसतलो. आतांच न्हू, हांव तांकां कॉन्टेक्ट करतलो. तांकां घेवन हांव म्हाजे स्टाफ घेवन हांव म्हाजो हो ड्रायव्ह क्लिनेस्ट ड्रायव्ह चालू उरतलो. पुना तें मान्य करता तुमचें बरोबर आसा. पूण आमी आमचे कडेन जाता तितके ते ट्राय करपाचो. एका टायमार सामकें वांगडाच कामां जायना, पूण बारीक काम करपाचें. इल्लेशें काम करीत जाल्यार तें जाता बरें. सगळेंच आमी काम करूंक शकना, पूण मातशे तरी प्रयत्न तरी करूंक जाय. प्रयत्न हे करूंकूच जाय. आनी ह्या कामा खातीर बाकीच्या लोकांकूय हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आमकां सहकार्य करचें. हे तशेंच एक ट्राफीक एक इश्यूज आसा. ट्राफीक इश्यूज वयता थंय गाडी नाका थंय पार्क करता. सो तांकां तेंवूय सांगूंक सोदता की तुमी जाता तितके गाडयेचो उपयोग करना, चलोन वचात. आतां हांगसरल्यान जर थंय वयतले जाल्यार लोक गाडी घेवन वयतात, रस्ते सगळे ब्लॉक जाता, ऑब्स्ट्रक्शन जाता. जाका कोणें एमर्जन्सी आसता ताकाय केन्ना त्रास जाता.